ब्रिक्स समिटा वेळार पुलिसांक सारकें खाण जेवण फॅसिलिटी मेळना, तांकां मायज वरां ड्युटी करचें पडटा म्हूण एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिशान मनीस हक्क आयोगा कडेन याचिका घाल्ली. ह्या याचिकेची दखल घेवन मनीस हक्क आयोगान चीफ सेक्रेटरीक ह्या प्रकरणाची चवकशी करची आनी पुलिसांची ड्युटेची वरां आनी जबाबदारी थारावन दिवची म्हूण ऑर्डर काडिल्ली. ॲडव्होकेट आयरिशान गोवा पुलिसांक सारकें खाण जेवण आनी फॅसिलिटी मेळना म्हूण मनीस हक्क आयोगा कडेन केल्ली कागाळ. मनीस हक्क आयोगान चीफ सेक्रेटरीक ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक पुलिसांच्या ड्युटेची वरां आनी जबाबदारी थारावंक सांगिल्ली. चीफ सेक्रेटरी DGP मनीस हक्क आयोगाच्या निर्देशांक चॅलेंज दिवंक हायकोर्टांत. मनीस हक्क आयोगाक सुचोवणी वा शिफारस करपाचो अधिकार आसा. आयोग निर्देश दिवंक शकना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. चीफ सेक्रेटरीक फोन करून ताका आयोगा मुखार हाजीर रावंक सांगलो म्हूण हायकोर्टान मनीस हक्क आयोगाक वडार काडला. सुमार 90% केशींनी चीफ सेक्रेटरी पयलो प्रतिवादी आसता. प्रत्येक केशीक ताची हजेरी जाय पडली जाल्यार तो कामूच करूंक पावचो ना आनी ऑफिसूय चलोवंक शकचो ना म्हूण कोर्टान निरीक्षण नमूद केलां. हायकोर्टान याचिकेचो निकाल लायलो. मनीस हक्क आयोगान खंयचे केशीचेर शिफारसी आनी सुचोवण्या पुरतो मर्यादीत रावचो म्हूण हायकोर्टान मनीस हक्क आयोगाक स्पश्ट केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.